हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांक, धाक, पोट, पाणी, पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. एक श्रावण म्हयन्यान हे गोडशें जाता. लोकांचे भक्त जाण हे ऑल गोवा महाराष्ट्रांच्यान सुद्दां येता आनी हे गोडशाचो म्हणजे लाभ घेता, प्रसाद घेता, नैवेद्य घेता आनी भक्ती भावनेन येता. वार्षिक 4 आयतारांक गोडशें जाता. तेन्ना एक हांगा असो प्रसंग जालो की गांवांत हांगा हे सगळे आंबे नाशिल्ले, शेत रोयताले. शेत रोयताले त्या वक्तार कितें जालें, हें शेत किडी मुयेन खालें, सगळें गेलें. कश्ट करताले तेंच्यांनी कितले कश्ट करून हे कश्ट केल्ले पळय, ते कश्ट तेंचे गेले. अशें घेवन आमी हांगासर 10 जाण सगळे एक जाले गांवचे आनी हांगा म्हणल्यार सांगणे घालुया, देवाक गोडशें घालुया आनी हे शेताची उत्पत्ती आसा तशी परत मेळची अशें सांगणे घातलें. आनी त्या सांगण्याचेर म्हणटा तांकां म्हणटा पळय हें शेत आशिल्लें तशें पोसवलें आनी शेत परत मेळ्ळें. हे जाणा म्हणटा 12 जाण हे राखणदार ते हांगा एक जाता रातचे. तेंचे सगळे गांवां तेंचे एरिये फेरी मारलेले आसता. फेरीन ते भोंवता तेजे एरिये. ते भोंवन लास्ट तेंचे सगळे कितें जाता ते सगळे कटंग मिटाचो आपसो आंगळो मारू सगळे येवन ते लास्ट तेंचे हांगा मिटींग जाता. म्हणजे कशें लोकां राखण आनी जे गांवांक कितें घडटा ते शिंबेर पानां विड्याचेर जावं कितें जाल्यार घरां वायट कितें जाता ते तेंचे गांवांक. आतां लोक थंयच्यान हांगा येवंक शकना, खंयच्यान तळवलीच्यान हांगा शकना. आतां पांगळेकार आसा, पांगळेकारा कडेन मागतात ते. पूण ते सगळे एक जावन सगळ्या गांवांक सुख शांती हे 12 जाण हांगा एक जाता आनी सगळ्याक ते जाता. आनी मेन हांगसरलो राखणदार कटमकाळी देंवचार. कटमकाळी देंवचाराचे सगळे कितें तुमी कसलेंय कितें जालें न्ही तो मेन मालक हांगसरलो आनी हे तेजे सकयल आसा. आमी कशें जाता आमचो व्हडलो भाव आसा, धाकटो भाव आसा, त्या प्रमाणे ते गांवां शिमेरात आमी खंय कितें केल्लें जाल्लें आसता. पानां विडो खंय तो 12 जाणां. आतां रवणात प्रसार घे म्हणटा, रवणात प्रसार केले जाल्यार कटमकाळी जाता फळ दी म्हणटा. खूब वर्सां पयलू पासून चलत येयल्ली मारवाचें स्थान हांगचें मारवाचें हाडून दवरलें अशें दर सोमारा येता. सोमारा हांगा विडी लायता मारवा. देवाक निवेद शिजोवन दाखयता सकाळचो सोमारा दर सोमवारी. ते चुरो घालून आमी ते दोंगर दिता, फूक मारता तो सुर्याचो. तातूंत कितें घातलेलें आहा? तातूंत हेजो नाल्लाचो कातो आनी तंबाखू घालतात आनी तंबाखू आनी पेटयता. तंबाखू घालतात. तेन्ना आयतार बुधवार जेन्ना फेरी जाता तेन्ना वयल्यान सुद्दां चूड पेटोवन येता तो देव दिसतालो. म्हणजे चूड घेवन येता तो आनी तो आमच्या घरा कडल्यान असो रावंड मारून ते आमच्या घरा मुखार एक देवाचो आमा आशिल्लो तेजेर दांडो मारलो काय सट्ट करून आवाज येतालो. आनी आमी भुरगे न्हू तेन्ना आमी ते पळयताले. आनी आतां आजुनूय देवाचे सोसाय आसा हांगा. आनी हांगा हे पांगळे म्हणटा न्ही ते पांगळ्यान देवाचे शब्दा शिवाय कांय जायना. आतां कितें जालां, सगळ्या लायटी बिटी जाल्या म्हणून ते देव
येता तेजे रावंड पळय आयतार बुधवार जाता फेरी जाता ताका म्हणटा फेरी. फेरयेक जेन्ना जर कोणीय जर वाटेर मेळत सुद्दां जाल्यार ताचो फुडल्यान आसल्यार तो कडे काडटा आनी आपली वाट क्लियर करून वयता. आनी जर मुद्दम कोणी येयलो जाल्यार ताका कितें करपाचो देव करता. फेरी म्हणल्यार गाळींक म्हणटा कटंगाळी जाल्या म्हणटा न्ही थंयच्यान तो देंवता केन्ना केन्ना असो देंवता केन्ना केन्ना तेजी वाट खंयच्यानूय अमूक म्हणून आमी सांगूंक शकना पूण चूड घेवन देंवता ती सारकी चूड दिसताली आनी तो असो फेरी मारतालो आपल्याला जे खंय खंय वचपाक जाय आनी खंय खंय आपल्याला हें आसा थंय थंय वयतालो आनी ते देवा. आनी आमचे घरा मुखार देवाचो आंबो आशिल्लो ते आंब्यार दांडा मारी आयतार बुधवार. म्हणजे जेन्ना हांगा लायटी कमी आशिल्ल्यो पयलीं लायट कमी आशिल्ली आतां चड उजवाड जाला न्हू म्हणून ते आतां चुडी बिडी लायटी उजवाडाक दिसना. पयलीं चूड घेवन येताले जावं आनी कितें सगळें हें करताले. आमचे जाणटेले सांगताले देवाची फेरी जेन्ना जाता तेन्ना कडेक रावूंक जाय आनी जर मुद्दम कोणी फुड्यान नीट रावलो रस्त्या मदीं जाल्यार ताचो कडे म्हणजे आपल्याक कसो उडोवपाचो ताका जाय तसो तो उडयतालो आनी मस्तीपणां करपाची नाशिल्ली जेन्ना. आमी आयच्या फर्मावडीन काम आसताले आनी थंयच्यान नायटी दवरलेलो म्हाका सकाळीं गेल्लो तो दुसरो कोण येवना म्हणून आनी येतना तो येतकीर हांव येयलो सकयल पूण येतना हांव चूड घेवन येयल्लो ती सकयल पावपाक बंद जाली म्हणटा हांवें देवा उलो मारलो देवा म्हाका सकयल व्हरोन सोड. तर हांव वयल्यान चलता आनी तो सकल्यान चलता म्हणजे आवाज येता मनीस कोण तो दिसना पूण ताणें रस्त्यार हाडून सोडलो मागीर आवाज बीन सगळो बंद जाला आनी हांव मागीर म्हाज्या घरा आयलो. आवाज कसलो येतालो असो कुत्र्याचो चर करून आवाज येतालो. आनी हें जें पळय आसा न्हू तें दादाच्या शब्दान दोगूय एकमेकाच्या शब्दान ते सगळे बांदोडे गांवांत सगळे देव जिवितां आसा न्ही तांचे सगळ्यांचे उतर घेवन ते मानून ते एकमेका कडेन सारके वेवस्थीत रावताले आनी ते वेवस्थीत चलताले. वयर तळें आसा थंय हें आसा रामाचें पावत गोलजेचे तळें म्हणटात गोलतेकार आसा आनी तेजे वयर कटंगाळी देंवचार आसा म्हणजे तेज्या हेणें तो रावल्लो आसा सकयल. आमी हांगचे जल्मी सगळे नाल्ल बीन रोट आमी येता न्ही ती सगळी आमी घालतात. तो आयतार बुधवार वयल्यान कटंगाळी दादा असो येता थंय 2 खश्टी आहा ते खश्टी मदल्यान येता असो वयता. ह्यो आतां रस्तो जाला पयलीं रस्तो नासलो बेश्टी पांयवाट असो वचून तो आमी आतां वचून वचून बुरनार बांदान बुरनार वयता. प्रत्येक आयतार आनी बुधवार हे 2 दीस तेजे आसता फेरयेचे आनी मजा अशें फेरये कोणाक दिसता तो आमकां ल्हानपणान दिसतालो आतां हाल्ली ना आनी आतां हे सगळ्या उजवाड जाला न्ही पूण तेका भोंवप कशें आहा म्हणून तो तेकाच खबर आसा आमकां हें खबर ना. तसो म्हणजे अशें चूड घेवन आनी हाती हें आसता मुठाळी जी लाकडाची अशी ते कोरी आसता पळय तातूंत पयलें आसता देवा कडेन आसता ती तसली एक आसता म्हणजे तेका तशी ठरावीक जाग्यार ते मारप ती ठाण्ण करून आवाज येता तेजो आनी तेका हें आसता सळ लागून आवाज येवपाची हें आसता कासाय कशी ती अशी ते प्रत्येक हितून तेणें मारप माडांचेर झाडांचेर म्हणजे कितें वायट कितें आसता म्हणजे लोकांक जाग हें करप जाग करप तितून भायर बी सरनाका आनी तेन्ना कोण भायर सरना दिसलें जाल्यार घरा वयताले. पयलो आसतलो न्ही हय हांवें एकदां म्हाका एकदांच दिसलो ल्हानपणा म्हणजे म्हाजो बापूय आसता तेन्ना आतां हाल्लीक ना. आतां वयर सुद्दां आमी आतां कटंगाळी न्ही थंय आमी पावसांत कितें करता घोसांनी येता मोळ घालता आनी थंय एकटो आमी न्हिदता खोपींनी पूण आमकां काय ना पूण आमी गाळी ते भितर केन्ना सरना आनी लायट घालना भितर दिसाचें भोंवता रातचें बी खंय वचना. अशें एकदां आमी गोरवां लागून गेले आमची चुकोन लायट पडली आमी देवा पांय पडले चुकोन पडल्या म्हणून आनी एकदां कितें जालें हांवें मानी हाडलेले कोणे हेका घालपाक मळ्याक रातचे गाडयेन आनी हांवें कितें सांगलें हेका मेवण्याची लायट भितर घालनाका गाळी हांगा तें ग्रावंड आसा तुमी पयलो आसतलो ITIचो हांगाच गाडी दवर भितर लायट घालना तेणें ते चुकोन लायट भितर घातली रातभर आमकां गाडी उरली थंय कशी स्टार्ट जायना काय ना इतलें हें केलां देवा पांय पडले चूक जाली आमची सकाळीं 5:30 गाडी स्टार्ट जाल्या आमी येयल्या. जेन्ना आमचे सकयल धालो बिलो सगळो उत्सव जाले नंतर
एक गड घालपा म्हणून आसता. म्हणजे एक सगळें जाले नंतर ती एक घटाय म्हणटा ती, म्हणजे ते गड घातले नंतर ती पूर्ण नियोजीत करताले कशें करप. गड घातले की सामान गांवांत कितें माती जावचे कशें कोणाचें हें जावचें न्ही, बंधन जावचें न्ही, अडचणी येवच्यो न्ही अशें म्हणून गड घातले की समाधान. गांवांत फुगड्यो जाल्यो, धालो जाल्यो सगळें जाताले नंतरच गड, माडाचो फेणी, नंतर काजूय फेणी. मागीर परंपरा वाडत गेली. चिरमुल हाडप, कातली कुटकी करप, मागीर गांवां लोकांक कोणाक मोठ्या लोकांक दिवप, म्हणजे मानस्तीक तांकां मागीर पिशेवन दिवप, मान कसो. देवाच्या पेक्षा ही चड भक्ती आशिल्ली. दादा आज आमगेलें थंय अशें अशें आसा, पावोन करून घेवचें हें सांगलें मना पासून सामकें अशें म्हणजे देवाक सगळें देवाक पावलें अशें जातालें. इतली सासाय आशिल्ली हेजी. कटमगाय दादा हांव म्हाका अमके कडेन त्रासां पडलेलो आहा, वाटय तुम्हाला. एक उल्याचेरच कामां जातालीं तेन्ना. म्हणजे इतली तेजी हे कटमगाय दादाची इतली व्हडकाय आहा की तो आमकां गांवच्यांक तें व्हडलें म्हत्व दिसना, पूण भायल्यांक इम्पॉर्टन्स चड दिता. आनी आमी दनपारां गड घालतात. दनपारां 2:30 येता, 2:30 नाल्ल सगळें हांगा पडप, तेजी फुलान हळद कुंकू हें घालप, काय काजर करप. म्हणजे भुतांचें जें कितें आसा न्ही तें भूतपात सगळीं गांवची वयली सगळीं कितें वायट आसता हांगा बसयता आमी हांगसर. मालवण म्हण सोंपलें की मागीर आमी शुद्धीकरण वर्सा बोगावळ येता मांडना करती. अशें उकार दिवप, देवा उठप, जाग्यार मन्यान सांगणी केली आनी ना. एक सांगणी केली की सगळे 10 जाणां 10 लोक आसता तितल्यान हय देवा हय दादा म्हणून आवाज काडटा. तेका जाग्यार देवचरा उठप ते. आनी ते सगळे तेजे सामावून ते बुधबादा कितें आसा न्ही गांवचो एक वर्सा बोगाव, ते वर्सा गांवांक कसलीच आडकट येना. सामकें देवाचे आशिर्वाद खरें सत्य आमी सांगता. कितें आमी पळयलां, लोक सांगताले आमी ना, तेजे पयलू ती परंपरा कितले वर्सां तें आमकां खबर ना. पूण ते जे आमच्या आवय बापायनी कितें सांगलें तें करून येयलें तशेंच हें आतां आमची पिळगी आसा ही सगळीं ते भुरग्यां आतां दुसऱ्या भुरग्यां आमच्या भुरग्यांनी तेणी करप हें आमी तांकां दाखोवन दिलां. हांकां हेका धरून हे राखणदारा धरून हे फुडले वेव्हार जाता. खंयचो महालक्ष्मी आसूं कितें राखणदारा धरून मेन राखण हे मालक तशें. आतां कटंगबाई जाता नाल्यार पगडी जाता, तूं हें पळय तेवटेन तेका सांग गोलतेकारा गोलते खुळकारा सगळो खुळकार आसा तें तूं पळय. तेकाय वर्सा एक कोंबो मारता आमी ते काणीक लावन खुळकार शिकता तेका. आनी प्रत्येक गोश्टी सगळ्या वर्साच ते पिंगळेकार आसा तो तळोवण्यात तेंचे कडेन पळयता. तो मेन कटंबळे देवचार हे तेका दादा ते तेंचे कडेन सगळें. आतां आमी कशें करता, हे ते शेत तूं रोय, हे वडे तूं पळय, ह्यो काजू तूं पळय, तसले हेंचे ते राखणदार. आनी ते 12 जाण हे खंय जाता, हे सगळे एक जाता ते 12 जाणांक